मोगाचें भावन भयणो संपूर्णय पावोंक आयला म्हणजे कितें शाती पावोंक आयला म्हणजे कितें जेजू सांगूंक सोदता जेजू आमकां दाखोवंक सोदता की दर एक कायद्याचो मुखेल हेतू कितें तो आमकां सांगूंक सोदता दर एक कायदो जो केल्लो आसा तो आमकां आमच्या जिवितांत बरे तरेन व्हरूंक आनी चडशे कायदे जे आसात ते आमकां देवाचो अशें व्हरूंक देवाचो मोग दाखोवंक देवाच्या संबंदान आमकां बरोवंक आमकां तो जेजू दाखोवंक सोदता मोगाच्या भावन भयणो होच जावन आसा हे कायदे जे आसात न्हू तांचो हेतू तो जावन आसा मोग मोग म्हणजे कितें मोगाक लागून आमकां हे कायदे केल्ले आसात उदाहरण दिवंक म्हणल्यार मोगाच्या भावन भयणो आमी जाणा एक ट्रॅफीक सिग्नल आसता आमची जेन्ना ती रेड लायट पडटा तेन्ना आमी ती रेड लायट पडटा म्हूण बंद आमची गाडयो बंद करता कित्याक ती रेड लायट आसाच म्हूण न्हय पूण एक कायदो जावन आसा आमकां दाखोवंक कित्याक की आमकां आमचे दुसरे भाव भयणी आसात घोडये ती सायडीनसून येतात तांकां वाट दिवंक वो घोडये ही ट्रॅफीक बरे भशेन वचोंक एकामेकाचो हुस्को धरून आमकां तें करूंक तो जावन आसा मेन हेतू ह्या ट्रॅफीक सिग्नलाचो तेच भशेन मोगाचे भावन भयणो जेजून आमकां जे कायदे दिल्ले आसात ते आमकां देवाचो मोग अणभवंक देवा सुशी व्हरूंक ते आमकां जेजू दाखयता